फाल्यासावन श्रावण महिन्याक सुरुवात जाता। ताचे एक दीस आदी करंजळे दर्यादेगे रापणे ताजे फडफडीत नुस्तें मेळ्ळे। वट्ट 2 महिने दर्यातल्या ताज्या नुस्त्यांक गोंयकार सामके आशेल्ले। आता दर्या शांत जाला आणि पावस कमी जावन दर्या बरोच तापला। देखून ताजे मागाचे आणि रापणेचे नुस्तें परतून एक फावटी गोंयकारांच्या ताटात आयला। बाजारात फडफडीत नुस्तें येता खरें, पूण दर अजूनय तेंगशेर आसा। पावसान फाटले कांय दीस विसव घेतला आणि वातावरण नितळ आसा। दर्या शांत आशिल्ल्यान गोंयच्या दर्यादेगांनी माग चालीक लागल्यात आणि मंगळारा करंजळे फामाद रापणेक सुरवात जाल्या। करंजळे रापणकारांक दनपारा रापणेत व्हड प्रमाणात करबट फारावला। ते भायर सोलार सुंगटां, बांगडे, सरंगे म्हळ्यार काळी पापलेट हेर भशेनचे नुस्तें खुबशा प्रमाणात मेळ्ळा। रापण मारल्या ही खबर कळटकच व्हड प्रमाणात लोकांनी ताज्या नुस्त्यांचो घोस्त काडपाक गर्दी केल्ली। हे विशीं उलयतना थळाव्या नुस्तेकारांनी सांगले, 2 म्हयन्याचे नुस्तेमारी बंदी उपरांत पयलेच खेपे करंजळे रापण मारल्या। हेर दर्यादेगांनी नुस्तेमारी चालू जाल्ली, पूण वातावरण आनी पावसाक लागून दर्या खवदळिल्ल्यान रापण मारपाक नुस्तेकारांनी अंदू कळाव केलो। जर पयलीं रापण मारिल्ली जाल्यार जाळात फक्त चिखल आनी कोयरच शिरकुपाचो। देखून सगळ्या नुस्तेकारांनी एकवटान पावस सोंपले उपरांतूच रापण मारपाचें थारायल्लें, अशें थळाव्या नुस्तेकारान सांगलें। मजगतीं मागांतल्यान नुस्तेमारी करपाक बरोच नेट आयला। दर्यांत ताप पडिल्ल्या कारणान नुस्तें सध्या वयर आयला। देखून चड खोल दर्यांत वचनासतना दर्यादेगे सावन कांय अंतराचेरच मागांक बरें नुस्तें फारावता। देखून पावसान विसव घेतले उपरांत मागाच्या नुस्त्यांक बरीच मागणी वाडल्या। मागांतलें नुस्तें व्हड प्रमाणात बाजारात येत आसा, पूण सुरवेक हाचे दर खूब म्हारग आसा। पुनवे उपरांत दर उणे जायत अशी शक्यताय नुस्तेकारांनी उक्तायली। सध्या मोठे बांगडे 100 रुपयांक, बारीक बांगडे 100क 10, सोलार सुंगटां 500 रुपयांक 25 नग, पिले म्हळ्यार धाकली मोरी 500 रुपयांक 2, बारीक इसवण 500 रुपयांक 2 ह्या दरांनी विकतात।